Page 100, G8, Ye Jesu आमच्या सोम्या. Ye Jesu आमच्या सोम्या, सोरूय आमकां पातक्याक दोनया, अमृत आमच्या जिवाच्या. ये सोम्या आमच्या देवतोर वेगी या बोय दाला तारून देवच्या मुनशा कोलाक नासांग कोगींच सोडी नाका. आदा वेवेन पातो केले सोडगीचे दार देवान दांपले. उक्ते करूंक परतून ते ये बेगीन तुये. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसो. देव बरो दीस दिवं तुमकां सगल्यांक. तुका देव कृपा दिवं. माय मोगाचो येवकार दिता ह्या मिसान वांटो घेवंक आनी आमचें जिवीत उदीकान उदीक जेजूच्या एकवटान दवरूंक. आमी हांगसर आयली म्हणटोच खूब पाटी कितें जाता, आमची चिंतना येणे वेतात. ती तर आमकां थिरावंक जाय जाल्यार जेजून आमकां सांगलां तें आमी पाळया. खूब सांगलेलें आसा पूण एकूच आमी मनांत दवरया, म्हजे सवे रिगून रावात आनी हांवूय तुमचे सवे रिगून रावतां. हे भाशेन तर हें आमी मनांत दवरलें. कशें आमी रिगून रावतल्या? प्रत्येक सुस्कारांत. आनी सुस्काराक तर आमी हाजीर जायत, आमचे आख्खी कूड मन आत्मो जागृत जातली. पळयात, आतां पर्यंत तुमी हे भाशेन तर मागण्यांत रावशात आनी मागण्यांतल्यान ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेत जाल्यार आमकां पूर्ण फायदो मेवतलोच. तर आमी हात जोडया, दोळे बंद करया आनी प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना जेजून आमी बरोवन येता खरी. सुस्कार भायर सोडटना सगलें ताचेर दवरया. आनी आतां आमी हे मागणे ताका एकवटून म्हणया. हांव पातकी सोरपो दितात देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उंचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सुद्दां सांकवार मारयेक, सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. तकले बागोवन हो आशिर्वाद घेवया. सोर्प उदेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. मागुया. तुमची खाजगी मागणी आसा ती मनांत दवरात आनी ह्या मिसाचें जें खरी तिनतेसांव आसा तें मनांत दवरून आमची मागणी आतां देवाक उबारुया. कोणवाळ्या बापा, पातकान आमकां गुणान पळांत दामून दवरल्यांत देखून तुज्या एकल्याच पुताच्या नव्या जल्माक आमी ओतरेकून रावता. ह्या जल्मा उदेशी आमकां सुटका दी म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. देवाचें उतर आतां आमी चित दिवन आयकुया. जेरेमियस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सुरवेस्पूर अशें म्हणटा, पळे हांव
दाविदाक एक प्रमाणीक फांटो उत्पन्न करतलो ते दीस लागीं पावतात. तो एक खरो राजा कसो राजवट चलयतलो आनी बुदवंत कसो वावुरतलो आनी आपल्या देशांत प्रमाणीकपण आनी भक्तीपण सांबाळटलो. ताच्या दिसांनी जुदाचें थारण जातलें आनी इस्रायल विस्वासांची येतलो आनी ह्या नांवान ताका उलो करतली. सर्वेस्पर आमचें प्रमाणीकपण पळयात, लोक आनी केन्नाच म्हणचो ना ज्या सर्वेस्परान इस्रायलाच्या पुतां धुवांक इजिप्तांतली भायर काडली तोच जिवो देव, पूण अशें म्हणटलो ज्या सर्वेस्परान इस्रायलाच्या घराण्यांची संस्थीक जंय ताणें तिका शिंपडायलोली त्या उत्तर गांवांतली आनी सगल्या देशांतली आपल्या खाशा देशांत परतून पावयली तोच जिवो देव. अशें घडोवन येतलें ते दीस लागीं पावतात. देवाचें उतर हें. देवाचें बडपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब. सोडवणदार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. सगलीं म्हणुया. सोडवणदार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. देवा, राजाक तुजें शाणेपण दी. तुज्याच नांवान नीत करचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातांत घाल. असो तो न्याय नितीन तुजे परजेची मुणसुबी करतलो आनी तुज्या दुर्बळांक नीट करून दितलो. आमचो जबाब. सोडवणदार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. उलो मारतल्यांक गरीबांक आदार नाशिल्ल्या दुबळ्यांक तो पावतलो. धोडलिऱ्यांची आनी दुर्बळांची तो दया करतलो. गरीबांचो जीव तो सांबाळटलो. आमचो जबाब. सोडवणदार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव थोर जावं. तो एकलोच करता विजमिता. ताचें वैभवी नांव सदांकाल व्हड जावं. ताचे मोहिमेन भरो आख्खो संवसार. आमचो जबाब. सोडवणदार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. उद्गाराक सगलीं उबी रावया. इस्रायल घराण्याचो फुडारी तूं. सिनाय दोंगरार मोइजेसाक तुवें समोड दिल्ली. तुजो हात विस्तारून आमची सोडवण करूंक ये. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू क्रिस्ताच्या जल्माची खबर अशी. ताचे आवय मारयेक आनी जुजेक लग्नाचें उतर जाल्लें, पूण ती एकठांय जावचेच आदीं ती पवित्र आत्म्या उदेशी गर्भेस जालोली मेळ्ळी. तिच्या पतीन जुजेन तिका गुप्ती सोडून दिवचें केल्लें, कित्याक तो दोरमंत मनीस आसलो आनी तिचें नांव उबोवंक ताका खुशी नासली. ताणें अशें येवजिल्लें आसतना ताका सपनांत सर्वेस्पुराचो एक दूत दिश्टी पडलो. दुतान सांगलें, जुजे, दाविदाच्या पुता, मारयेक तुजी पतीण कशी तुज्या सांगाताक घेवंक भिवू नाका, कित्याक
तिच्या कुसव्यांत गर्भ आसा तो पवित्र आत्म्या उदेशीन संभोवला. ती एका पुताक जल्म दितली आनी तूं ताका जेजू म्हूण नांव दवरतलोय, कित्याक तो आपले पोरचेक पातकांतली सोडयतलो. सर्वेस्परान प्रवाद्या उद्देशी अशें सांगलोलें, पळयात एक आंकवार चली गर्भेस्त जातली आनी ती एका पुताक जल्म दितली आनी ताका इमॅन्युएल म्हणगे आमचे मोदें देव अशें नांव घालतली. हें उतर पाळून येवचे खातीर हें सगळें घडलें. न्हिदेंतलो उठून देवदूच्या हुकमा प्रमाणे झुजेन केलें आनी आपली पोत्रीण कशी तिका सांगाता घेतली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. सर्वेस्पर येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. भयणीनो आनी भावनो, हो परमेस्पर पळय आसा तो आमच्या काळजांनी आसा. जेजू देवान आमकां जेन्ना घडोवन हाडल्या तेन्ना शब्दा उदेशी आमी घडोवन आयल्या आनी हे शब्द जावन आसा जेजू. बावतिस्मा वरवीं आमकां स्नान मेळ्ळा तो जेजू वरवीं. पूण हो हिंचो जेजू हो आमचे सारकेलो जावन आमची पातकां आपणाचेर घेवन तो मेलो आनी आमकां ताणें पातकांतली सुटका दिल्ली आसा. कित्याक लागून? ताका देवान पुनर्जिवंत केलो, तो स्वर्गांत चडलो, देवा बापाचें उजव आसा आनी थिंचोच थान तो आमचे सरशीं पोत्तून येता. बावतिस्मा वरवीं होच जेजू जो बापाय सोबे आसा तो आमचे सोबे आसा. पूण प्रत्येक सुस्कारांत आमच्यान ताका अणभवूंक जाता. सो खुशेन आमी हे भाशेन ताका आजीर जायत जाल्यार आमचें जिवीत आमी जेजूचेर थिरायतल्या आनी जितली आमी ताका प्रत्येक सुस्कारान आमची चिंतना, आमची भावना, आमची चाल ताका एकवटोन ताचेर दोत्तेल्या तेन्ना तो तें पुसून उडयतलो आनी आमकां नितळकायेन आपल्या पवित्र आत्म्यान भरतलो आनी आपूण आमचे सगळें अदीक आनी अदीक खोलायेन जियेतलो. कित्याक तो आमचे सगळें आसा. पूण हें सगळें घडटा म्हणटच आमी ताचे सगळें आसली की ना प्रमाणीकपण आनी शांती आमचे सगळें वसूंकूच जाय. आनी जितली आमी ते भाशेन जियेता आमकां हो अणभव घडलेलो आसा. पूण कितें जाता, सगळोच तो अणभव आसना. केन्ना केन्नाय जेन्ना आमी दुसऱ्या बरोबर आसता तीं हे भाशेन तर आमचे सारकीं जियेना जाल्यार ती पातकान आसतली. पातकान आसली म्हणटच आमी एकामेकाक मातशीं आजीर जायना. जेजू आमचें सगळें आसा म्हणून चिंतिना. आमी आमचेच वस्तूंकी रागार जाता. कित्याक लागून? दुसऱ्यांक कंट्रोल करूंक सोदता. वो म्हजे येवजणे पर्यंत तें जावंक जाय. हे भाशेन आमची चिंतना आसतात, आमची चाल आसता आनी आमी दुसऱ्यांक ते चालीन बाळगून दवरूंक सोदता. आनी हाका लागून तें जायना जालें की ना मागीर आमी रागार जाता आनी एकामेकाचेर आमी रागार जावंक लागता. पूण कित्याक लागून जाता तें आमकां समजना. कित्याक लागून समजना? कित्याक आमी त्या वेळार जेजूक एकवटोन तांकां आजीर जायना. असलें जिवीत आमचें जावंक जाय. तेन्नाच की आमी खरीं क्रिस्तांव कशीं जियेतल्या. नाल्यार वयल्या वयरूच आमी क्रिस्तांव म्हणटा पूण ताचो फायदो काडिना. फायदो काडूंक जाय जाल्यार हे भाशेन आमी जियोंक जाय. कशी म्हणून जियेतल्या? जेजूनच आमकां सांगलां त्या प्रमाणे हांव तुमकां सदांच कळीत करतां. कित्याक हो सोंपो मार्ग आसा जेजूचो, जेजूची वाट. प्रत्येक सुस्कारान जेजू आमचे कुडींत मनांत आत्म्यान बरोवन येता. ताचें सगळें बरेंपण आमचें सगळें बदता. पूण आमचे भितर पळय वायटपण आहा आनी ताचें बरेंपणूय आसा तें सगळें आमी भायर काडया. सुस्कार भायर सोडटना हें सगळें भायर वता. आमी अभ्यास केलेलो आसा न्हय. भायर कितें येता आमचे मदें? कार्बन डायऑक्सायड. ऑक्सिजन भितर वता, कार्बन डायऑक्सायड भायर येता. म्हणजे आमी नितळ निर्मळ जाता प्रत्येक सुस्कारान.
आनी कितलेंचशें आमचे भितर घडटा ताका आमी हाजीर ना. आमी अभ्यास केलेलो आसा तें जाणो आमी, पूण ताचेर आमचें शिंतीत ना. आनी तेच परी जेजू आमचें सगळें येता आनी आमकां पातकांतली सोडून सुटका दिता. पूण आमी कितें करूंक जाय? ही चिंतना आमची ही भावना बरी वायट पजणी जावं कसली जावं तांकां हाजीर जावंक जाय. जेजू सगळें ती आमी ताचे सुरशीन दवरली की ना, तातूंतली आमकां सुटका मेळटली. आनी भितरलें कितें आहा तितलें उस्तोवन आमचें सगळें तो नितळकाय हाडटलो आनी निर्मळपण आमी भोगतल्या. हे परी आमी प्रमाणीक जातल्या आनी ताची शांती मागीर वचतली. कित्याक तो आमचें सगळें अदीक जियेता न्हय आमी आपलेपणान जियेलीं की ना हें खोट्टें आमचें जिवीत. पूण जेन्ना आमी ताका एकवटान जियेता तेन्ना आमचें खरें जिवीत जियोंक लागता. हे भाशेन जियोवच्याक तो आमचें सगळें इमानुएल देव आमचे मदें आसा म्हणून आमी सगळीं जाणां आत अशें वंटीन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारांत जेजून आमी भरोन येता आनी जितली आमी ताका एकवटान रावता तितलें आमचे मदें समन्वय इंटिग्रेशन घडोवन येता. आमची कूड मन आत्मो एक जावंक लागता आनी हे परी आमी काळजान तावन जिवंक लागता. सगळें आमचें एकपणांत जेजू सगळें सारलें की ना, आमचें जिवीत ताचें थिरायलें की ना, मागीर तो आमचें सगळें वावुरता आनी हे परी देवाचें भुरग्याचें जिवीत आमच्यान ताचे उद्देशी जिवंक जाता. हें सगळें आमचें सगळें आतां प्रत्येक सुस्कारान घडटा. सुस्कार भायर सोडटना जेजूच्या नांवान सगळीं चिंतना भावना आठवणी ताचेर दवरया आनी ती नितळकाय तो आमकां दितलो आनी ताचें पवित्रपण आमचें सगळें अदीक आनी अदीक वाडोवंक लागतलें. प्रत्येक सुस्कारांत ताचे सारकें आमी अदीक जातले आनी हे परी आमचें जिवीत सारलें म्हणटोच खरेपणी सर्गीचें राज आमच्या काळजांत आयिल्लें आसा. आमच्या घराब्यांत येतलें आनी आमच्या सगळ्या संबंदांनी आमी ताका परगट्टल्या. हें सगळें घडटा आसतना आमचें सगळें आतां आमी देवाक उबारया आमची मागणी आनी प्रार्थना. आनी चड करून ह्या दिसांनी कोरोना व्हायरसाक लागून कितलेशे म्हयने जाल्ले आसा. आमी सगळीं आजून पर्यंत भिरांतीन आसा. ही पेस्त पिडा काडून उडय म्हणून आमी देवा कडेन मागया. सर्प उदेदारा आनी काकलुत्सरा देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टतल्यान पासत तुका आमी प्रार्थना उबारतना ती कोणवाडेन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतेल्यांक बेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सोडशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विद्यानाक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो तीं पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. जेजूक आतां आमी बेठोवणी वरवीं आमचें सगळें जिवीत बेठोवया. C38 to God's Papa, page 44. Może hake, może pańgie, sweetar korotan koshe, tu za mój mokpor podkoru, szukno bor sogla wilu, tu za mój mokpor podkoru, szukno bor sogla wilu. Papa sol mahe dita duka ye kahane duka chokta sol mahe projects te korkashe. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोरपू दितात देवा बापाक मानता तसलीं जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा आमच्या भोव पवित्र बापा, तुका भेटयता ते बोलये वरवीं आमीच तुका मानो.
मोरणादीक सैम घेवन आमच्या मोरणादीकपणाचेर तुज्या पुतान जोयत व्हेलें, तर ताच्या सासणीक जिवितांत आमकां वांटो दी. हें आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूची नांवेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय मागता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोरपोदेदारान सासणाच्या देवा, सोर्वकालयेन सोरथाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रवाद्यांनी परगटले. उतरावडत्या मोगान आंकवार मारयेन ताका सांबाळलो. जुवांवान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतोच ताची ओळख दिली. आपल्या जल्माचे परबेक संतोशान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें. तो आमचे मदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलेलीं ताका मेळूं आमी सगळीं गितां गावन वाखाणणेची. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सोर दरबारांत सांगाती तुजे मोहिमेची किर्तन आमी निरंतरी गायता. पोवीत 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, सर्ग आनी संवसार भला तुज्या वैभवान. उंचगी तुका जय जय, सर्वेस्पराचें नांव येता ताका जय. उंचगी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिस्तांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा. ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी साशणीक करोराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गूट परगटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जिवणपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सौम्या. संवसाराच्या सोडवणदारां आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता. आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडूणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय. देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेल्यो पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवणपणाचो बरवासो दरमेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परजळीत मुखार पळोवंक फाव कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माये सांगाती तुजे पती भाग्यवन जुजे, भाग्यवन धर्मदूत आनी सर्वकारीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोदिदार बापा, सर्ववंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूचे मागणें जेजू आमचे सवे म्हणटा, कित्याक तो आमचे भितर जियेता. आमची मागणी इंतेसां कोणा पासत आमी मागता. तुमची आयज कुडेक तुमचो बर्थडे आसत वो दुसरी एनिवर्सरी आसत,
हें सगळें मनांत दवरया आनी काळजान जेजूक एकवटून म्हणया, आमचे बाप्पा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेंक पुडोंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी, सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी चोर आखातांतली वाटाय. पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें दोरूम दुतांक पडलें आनी आतां आमकां हांगसर हाजीर आसलेल्यांक आनी गालरा हाजीर आसलेल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोव्या आसूं. जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. म्हजे जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळे वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या काळजांत शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें पवित्र अमोलीक रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सुरशिल्लो कडसुरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. तुजे भायर म्हज्या देवा, पेज 70 D41. Maka
जेजू आमच्या काळजांत आयला, दोळे धांपया आनी जेजू बरोबर हो वेळ सारया. तो आमकां भितरल्यान सगळें बरेंपण फावो करतलो, प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली म्हणून आमकां ताच्या उतरांतल्यान कळयलां. घे दोनया, म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशी प्रमाणें ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. मोगाळ बापा, तुज्या घरांत एकठांय जावन आनी तुज्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवन तुजी कोणवाळाय आमी चाखूंक पावल्या. आमचे सोडवणीची दोबाजीक परब लागीं आसा. ती परब फावो ते भोगतीन समारंभूंक आमकां तयार कर म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं. आमेन. मातसो सगळ्यात बसात. दोन वस्तू तुमकां कळीत करता. एक म्हणजे तुमकां तर मिसान वांटो घेवंक जाय जाल्यार ह्या नंबराचेर तुमी आमकां फोन करूंक शकतात. 9075212942. पूण तुमी 9 ते 12 सकाळची आनी 2 ते 5 सांजेची करात. आनी तुमच्या हिंच्याय वक्तार वॉट्सॅप मॅसेज धाडूंक जाता. हिंच्याय वक्तार तें म्हणून तो आमकां मेळटा. नाजाल्यार कितें जाता, हांगसर केन्नाय हाका कनेक्शन मेळना. पूण वॉट्सॅप केन्नाय धाडूंक जाता. तें म्हणून तूं येता. वॉट्सॅप धाडटना 4 मुद्दे मनांत दवरात. पयलो मुद्दो म्हणजे तुमचें नांव. कितलीं जाणां येतलीं? सगळ्यांचीं नांव बरोवपाची गरज ना. कितलीं जाणां येतात. तिसरें म्हणजे हिंच्या दिसा येतात आनी हिंच्या मिसाक वेळ म्हणजे 7 वा 8 सकाळच्या म्हणजे सोमार ते सोनवार म्हणून हितून हे भाशेन 2 मिसां आसतात. आयताराची क्रिसमसाक, न्यू इयराक 7, 8, 9, 15, 10, 15. 10, 15चे मीस इंग्लीश भाशेन आसतले. तुमकां तर वाचपां करूंक जाय. आमी तुमचें नांव घेता. ह्या नंबराचेर तुमी फोन मारात, फोन करात. 9623639257. ह्या नंबराचेर तर तुमी फोन करशात ओ वॉट्सॅप मॅसेज धाडच्या. नांव, हिंच्या दिसा, हिंच्या मिसाक. ओके, ते भाशेन सांगात. मागीर तुमकां ते म्हणलें तूं वॉट्सॅप मॅसेज परतून धाडटली तुमचें कन्फर्म जालां म्हणून. कित्याक दुसरीं जाणां तो त्या मिसाक आसत जाल्यार तुमकां मेळचें ना. पूण तुमकां सांगूंक जाता हें ना, पूण त्या दिसा दुसऱ्या दिसा करूंक जाता. तें कितें सांगतलीं ती. मागीर तुमकां तर वाचप जाय जाल्यार वाचपूय घरा धाडटलीं. म्हणजे तुमच्यान प्रॅक्टीस करून मागीर हांगसर येवंक जाता आनी हे भाशेन तुमच्यान भाग घेवंक जाता. कुमसाराक तुमच्यान येवंक जाता. कुमसार आसा. आनी उमांक 9 ते 5 हो वेळ धरलेलो आसा. पूण जेन्ना सांजेचें काजार आसता 5 तें काजार दवरता आमी. आयतारा दीस हे आसतलें तो त्या दिसा 9 ते 4 पर्यंत. पूण आतां आयतारा दीस खूब लोक आसता. पूण आतां आमकां ती बंदोबस्त करची पडत. तांकां भितर घेवच्याक सायडींतल्यान आनी भायर काडच्याक. नाजाल्यार खूब लोक मागीर थंयसर भायर आसता. तर आमी ती पळयतली हांव कशे भाशेन करपाक. पूण काजाराच्या वेळार तांकां आमी भायर दवरतले. उबी रावन आतां आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आनी सोरपोदेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सदांच लासतालें.
देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावूय म्हूण मागता हांव. सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाणटा हांव. आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचें बरोपकार. U31, page 245, U31. San Francisco Xaviera, dos ódio prazano, Jesus, Civitan mona upraha, Sosara kuditai, Jesus, San Francisco Xaviera, Jesus, Sara, Jesus,